न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर आयज दिसभरांत कितें कितें घडलां ताचो आमी एक धांवतो नियाळ आमच्या रिपोर्टर्स आनी सब एडिटर्सां कडल्यान घेवया। चलात तर सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क हेड सुशांत गांवस हाजे कडेन। सुशांत, तुजे कडेन आज खंयची बातमी आसा? आयच्या दिसांतली सगळ्यांत व्हडली स्टोरी म्हणटा ती 4 विधानसभा जे वेंचणुको जाल्ल्यो हालींच तांचो निकाल जाहीर जाला आनी 4 मदल्या 3 राज्यांनी भाजपान भोवमतान सत्ता काबीज केल्या। तातूंतले एक जे तेलंगणा राज्य आहा तातूंत जी BRS म्हणून जी प्रमुख लोकल पार्टी आशिल्ली ताका काँग्रेसीन हारायत काँग्रेसीन थंय भोवमत मेळयला। राजस्थानात जाल्यार आदलो जे काँग्रेस सरकार आशिल्लें तांकां थंय हार गावची पडिल्ली आनी सत्ता पालट जावन परत एकदा भाजपा सरकार सत्तेत आयला। मध्य प्रदेशात सगळ्यांत चड म्हणजे 2/3 भोवमताचो आंकडो जो भाजपान पुराय केला। ते भायर छत्तीसगडांतय भाजपान सुमार 50च्या वयर सिटां मेळोवन भोवमत मेळयला। एक फुडल्या वर्सा 2024 लोकसभेची वेंचणूक जावपाची आसा आनी त्यान पयलीं हे ज्या 4 राज्यांनी जी विधानसभेची वेंचणूक जाल्ली ती लोकसभेची सेमीफायनल अशें म्हणटाले आनी ही सेमीफायनल आसा ती भाजपान जिखिल्ली आसा। हेजे आतां पडसाद सगळे कडेन पळोवपाक मेळटात। राजस्थानांत जाल्यार जो अशोक गेहलोत तांचो CM आनी सचिन पायलट हांची जादू आतां उरिल्ली ना। सांज मेरेन अशोक गेहलोत राजिनामो दिवं येता। दुसरे वटेन तेलंगणात काँग्रेसीन बऱ्यापैकी जैत मेळयला। BRS लोकल पार्टी जी आसली ती ह्या नादी सत्तेत आशिल्ली आनी तांकां हारोवन काँग्रेसीन थंय जैत मेळयला। ही काँग्रेसी खातीर एक बरी गजाल, पूण बाकीच्या 3 राज्यांनी काँग्रेसीक हार गावची पडल्या। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या साताच्या बुलेटिनान। तर ही बातमी पळोवपाक मुजरत आमचे 7 PM बुलेटिन पळयात। आतां वचुया आमचो न्यूज एंकर गौरीश परबामोणकरा कडेन। सध्या गोंयांत जे पाडेकार आसा तांकां पाडेली म्हणटा, तांकां आतां एक नवी आयडेंटिटी मेळटली, म्हणजे तांकां नाल इश्ट म्हणून आतां एक नवी वळख मेळटली। शेतकी खात्या कडल्यान तांकां सद्या 5 लाखाचे विमोय तांकां मेळपाचो आसा। सद्याचे आतांचे आमची यंग जनरेशन आसा ते पाडेकार हे सामके चीप वेवसाय म्हणून मानलो वता आनी ते भितून फुडें सरनात ह्या वेवसायान। आनी गोंयचे पाडेली जो पारंपारीक आमचो ट्रेडिशनल वेवसाय आहा हितून खूब संख्या कमी जायत चल्ल्या, म्हणून हांकां उर्बा दिवपा खातीर शेतकी खात्यान हें पावल उखल्लां। सद्या ह्या नोंदणी खातीर 84 अर्ज ह्या बिम्या खातीर येयल्ले आसा। त्याच बरोबर 600 जाणांची नोंदणी शेतकी खात्या कडेन आसा पाडेल्यांची। त्याच बरोबर ह्या पाडेल्यांक म्हणजे नाल इश्टांक मजत करपा खातीर तांकां वेगवेगळी ट्रेनींग तांकां प्रशिक्षण दिता। त्याच बरोबर तांकां सेफ्टी बेल्ट आनी ते माडार चडपाचें मशीन तांकां सरकारा कडल्यान मेळटा। अशें 5000 मेरेनचें तांकां सामान शेतकी खातें दिता। ताका लागून शेतकी खात्यान पाडेल्यांक फुडें सरपा खातीर नाल इश्ट म्हणून ही तांकां एक वळख दिल्लेली आसा। ही बातमी आसा। आतां आमी वचुया आमचे सब एडिटर उशा कडेन। सायबाच्या फेस्ता निमतान पोरण्या गोंयांत वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान भावीक येतात आनी महाराष्ट्रांतल्यान 200 वयर भावीक सायबाच्या फेस्ता खातीर गोंयांत येयल्यात आनी काल ते राती दिवचले पावले। थंय तांच्यांनी स्थान घेतलें आनी आयज सकाळीं तांच्यांनी पोरण्या गोंयांत येवपाक वाट धरली। आनी जी आमची दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार दाणो सांग्यार वाठारांत सकाळीं आयतारा फांतोडेर 4 वरांचेर एक वायट घडणूक घडली। ती म्हणल्यार
जे 4 चाकी आसा ती वेगान येवन पेप्सी फॅक्टरी कडल्या रस्त्या कडेन आशिल्ल्या टेलिफोन वायरीच्या खांब्याक धपको दिलो आनी तो खांबो आख्खो रस्त्यार पडलो आनी 10 मीटर अंतराचेर त्या गाडयेन त्या खांब्याक ओडून वयलो तरी ती गाडी रावली ना, वेगान धांवली आनी थंयच्या लोकांची मागणी आसा की एक तर अशे अपघात जाता तेचेर खंय तरी पुलिसांनी नियंत्रण हाडपाची गरज आसा आनी त्या रस्त्यार पुलिसांचो कडक बंदोबस्त दवरचो आनी ना तर एक तर सुरक्षा रक्षक दवरचो अशी लोकांनी मागणी केल्या. ह्यो आमच्यो तुमी दोनूय बातम्यो पळोवच्यो 7च्या बुलेटिनान. ह्या सप्तकान तुम्ही पळयत जाल्यार अपघाताचें प्रमाण सध्या वाडतूच आसात आनी हे चड करून येरादारीचे नेम पाळना म्हणून जातात. हे खंय तरी सध्या बंद जावपाची गरज आसा. आतां आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना अंजुनकरा कडेन. आयज जी बातमी आसा ती म्हणजे कदंबाचे संजय घाटे हाणें एक म्हायती दिला. ती म्हणजे कदंबाचे जे ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर्स आसा तांची आल्कोहोल टेस्ट दर एका कदंबा बस स्टँडाचेर बुधवारच्यान सुरू जातली अशें ताणें सांगलां. दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणजे गांवठी मिठाचे सद्या हे आगर करपाचे तयारेक नेट आयला. रायबंदर हो मिठा खातीर फामाद आसाच. थंय आमी वचून पारंपारीक पद्दतीन मिठाचे आगर कशे करता ते तुमच्या मेरेन पावोवपाचो यत्न केला. तो तुमकां 7 पळोवपाक मेळटलो गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान. तर आतां मेरेन ज्यो जितल्योय बातम्यो आमच्या सब एडिटर्सांनी आनी रिपोर्टर्सांनी तुमकां सांगिल्ल्यो आसा त्यो तुमी मुजरत पळोवच्यो आमच्या 7च्या बुलेटिनाक. आतां वचुया आमचो रिपोर्टर समीप नार्वेकरा कडेन. आतांची मेन बातमी आसा ती 3 राज्यां आसात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आनी छत्तीसगड. हातूंत BJPक घसघशीत यश मेळिल्लें आसा आनी ह्या फाटभुंयेर भाजपान पणजे हांगा कार्यालयांत हे जैत मनयले. फुगोट्यो मारून मिठाई वांटून पेडे वांटून जैत मेळयले. ह्या फाटभुंयेर आमी एक एक्सक्लुजीव इंटरव्यू केलो सदानंद शेट तानावडे ह्या जैता बद्दल आनी फुडल्या स्ट्रॅटजी बद्दल. तुमकां खबर आसा मणिकम अय्यर काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी जेन्ना गोंयांत आयिल्ले तेंच्यांनी मिटींग घेतल्या उपरांत सांगलेले गोंयची 2 सिटां हे काँग्रेस जिखतले आनी ती 2 सिटां जिखून लोकसभा वेंचणूक म्हणटा ती काँग्रेस सत्तेर येतली लोकसभा वेंचणुकेंत भारतांत आनी त्या बरोबर गोंयांत जी भाजपाची सत्ता आसा ती पडटली म्हणून. हाचेर आयज हेणी प्रतिक्रिया दिला सदानंद शेट तानावडेन आनी हेचेर प्रतिक्रिया दितना सांगला 3रे फावट देखून हे डिफेक्शन फोडाफोडी म्हणटा ती जाव येता अशें हिंट तानावडेन दिल्लो आसा. तेणी म्हटलां कितें हो कोण मणिकम अय्यर आसा तो सपनां पळयता म्हणटा काँग्रेस भाजपाची सरकार उडोवपाची, पूण ताका खबर ना हेज्या फाटल्यान काँग्रेसीचे आमदार भाजपात जॉयन जावं येता म्हणून. अशें डायरेक्ट एक ट्रोल तेणी केल्लो आसा. पूण हो ट्रोल खरो दिन सिरियस आसा. एक दुसरें डिफेक्शन 3.0 परत इन पायपलायन आसा. परत हे बाकीच्या 3 उरल्यात. 1-2 परत फुटो येता काय अशी आतां एक चर्चा जावन रावल्ली आसा. आतां वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. आयची म्हत्वाची न्यूज फाटल्या 8 दिसां सावन ओल्ड गोवा सायबाच्या फेस्ताची नोवेनां चालू आसात आनी हाका पयसल्ल्यान लोक नोवेनाक आयकपाक गर्दी करतात. कोंकणी भाशेंत आनी इंग्रजी भाशेंतल्यान ही नोवेनाची मिसां चलता सद्या आनी थंय आतां ओल्ड गोवा सद्या उमेदीचें वातावरण पातळ आनी फाल्यां ओल्ड गोवाचें फेस्त सगळे कडेन थंय गर्दी भरल्या. लोक दुल्ल्यान पयसल्ल्यान लोक येयल्यात आनी तांच्यांनी तंबू घालून थंय रावल्यात. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार वाळपय नागवे वाठारान सद्या कोयराच्यो राशी पडल्यात. कोण तरी अनवळखी मनीस हाडून कोयर उडयतात असो अदमास आसा. थळाव्या पंचायतीन हातून लक्ष घालचें म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. थंय जनावरां ते कोयर खातात आनी तांकां बी दुयेंस जातात. इतलो कोयर आहा की थंय घाणी पडले, वचपाक सुद्दां वाट ना. सो थळाव्या पंचायतीन हातून लक्ष घालचें अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. तर हो एक धांवतो नियाळ आमच्या सब एडिटर्सांनी तुमकां दिल्लोच आसा. तर ह्यो आमच्यो सगळ्यो बातम्यो पळोवपाक आमचे 7 PM गोमंतक टुडे हे बुलेटीन पळोवपाक तुमी विसरूं नाकात. तशेंच आमचे दर दिसा सांजे 4:30 वरांचेर न्यूज रूम बुलेटीन तुमी पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच असतात ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. खरें इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.